बरो दिवस मागता. पास्काच्या काळार आमी आसा वाचता त्याच जीवन क्रिस्तान हाडलेली शांती आणि समाधान तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाच्या सहसांद्यांक हांगासर हांव मागता. जेम्ब्रे हे सगळी सुंदर घर आमचे समकार आसा. आज दोट्टो संभ्रमाच्या हुमरार आमी आज आसा वाचता. या घराचो कारभारी आणि दरबारी मानेस्त आणि मानेस्तीन जेरोम आणि आयरीन डिसोजा हांचे सपनाचे रावळे हांगासर उबे जाला. म्हाका न्हू त्या घराचेर आशिर्वाचन तशेंच या घरांत रावतल्या सर्वांचे देवाची कृपा आणि पेसाव मागच्या खातीर आमी सर्व हांगासर जमल्या. तर म्हाका न्हू पयल्यान पयले हे चेंब्रीन सगळी सुंदर आमच्या समकार सबचे घर उक्तावण करतली. हांवें म्हणे जाय आयची खोकाल आणि नवरो जेरोम आणि आयरीन सोज या घराचे समकार बांधलेले दारवाट्यार बांधलेले ते भिंत खातर घराचे उद्घाटन करतली. त्या उपरांत मनीस जेरोम आपल्या त्या माधुर हातांनी घराचो दारवाटो चावेद्वारी उक्तावण करतलो. त्या उपरांत मोगाचे न्हू आमच्या फिरगतीचो विगार बाप लोकां मोगाळ बारातीक बाप संतोष मिनेजेस या घराचेर देवाची कृपा आणि बेसावा मागतलो. तर मोगाचे आमी गळाय करचे नाका. ही कुटाम जावं या कुटुंबाच्या सांद्याचेर मोग दवरून आमी हांगासर जमल्या वाचता. हांव उलो दिता सर्वांनी या घराचेर आशिर्वाद मागतना आमी सर्वांनी उठून मुखार येवचे. देवाची कृपा आणि बेसाव मनीस जेरोम आणि आयरीन डिसोजा हाती हात घेऊन दारवाट्यार कितले बांधले पीठ मागत असताना माझ्या घरातल्या समाजाचो भरपूर उल्हास तांकां हांगासर पाठवचे. आता आपले खाली जा मनीस जेरोम दारवाट्याचेर बिगून करता आणि घरा भितर प्रवेश करता आणि मानदी बाप संतोष मिनेजेस या घराचेर आशिर्वाद मागता. मानदी बाप संतोष मिनेजेस तुम्ही तुमच्या मधुर हातांनी तो हांगासर सबसो दिवो पेटोवचो. त्या उपरांत घरचो येजमान आणि येजमानी तसेच मालवण पोतो रोशन आणि अनिता लारणा संगे मुखार येतली दिवो पेटोवच्या. त्या उपरांत जावई आणि ग्लोरीन आलना संगे मुखार येतली दिवो पेटोवच्या. आणि मोकासो सुंदर पोळो आसा मानदी बाप मॅक्सिम डिसोजा मुखार येतले वो दिवो पेटले. म्हाका जगांतल्या आसा वाजा कर्मशेच्या वयापैकी अति महात्मते तसे एखाद्या वाहनाने संवत्सर गरजगी तसे अनेक आशीर्वादित करताना या कुटुंबाच्या सगळ्या देवाला घालूया. या घरात वस्ती करून अशा सणापासून देवालाही माग्या. देव जाऊन असा आमच्या सगळ्या सृष्टी सरसणार सगळा उल्हास गाविया हे देवा मोगाला ठरवता. हे देवा मोगाला ठरवता सृष्टी आणि मोक्षा रसाला रोजे सृष्टी उपाशेता उजवाड प्रेरण घरांतल्यान ताब्यात नागले दुर्गरावपणा सोजीसू या घरांत सदांच हजार आसता. कुटुंबाच्या संध्या लागीं सदां उलयता आनी आपल्या दिसपट्ट्या जिवितांत कितें करूंक जाय संतोष भरीत शांती समाधानाचें जिवीत कशें म्हणलें शिकयता. तो उजवाडपणा सोजीसू ह्या घरांत सदां घाला सोडी ह्या कुटुंबाच्या संध्या लागीं उलोवनी म्हणून त्या जेजूक मानाचो गौरवाचो जागो दिवन आतां पवित्र पुस्तक ह्या घरचो याजक प्रतिश्ठापन करता. महादेवाच्या सुवार्थांतलें वाचप आमी गोंयांत
लेकिन जो कोण ही म्हणजे उतराई का तान पडता तो आपल्याला करपाक आणलेल्या एक दोन मनशावळी पाऊस वतले पडलो पाऊस चढला झड वाढली म्हणजे घरात मागले तरी ते बसलो मनशाच्या श्रमाक आणि घामाक फळ जावन असे जैत हांगासर उबे जाला मनशाच्या प्रयत्ना सांगता देवाचो आदार ताचे बरें पोट ताचे वेसां पडताना कितेंय असाध्य तें साध्य जाता म्हणलें हांगासर आमकां दिसता हें कामार आम करतना केदाळा पावन पावन म्हणलें चिंत नासली तरी देवान ताच्याच वेळार हें घराचें काम शेवटाक पावयलां आतां जैत बांदप हांगासर उबें जालां आनी आतां ह्या कुटुंबाच्या सद्याक परत जेजू उगडा झगडटा ह्या जैत बांदपांत ह्या घरांत कुटुंबाच्या सर्व सदस्यांनी एकामेकाच्या मोगान ती रावून देवाला मागया हे घर बांधून विविध रीतीने आधार दिलेल्या सर्वांक तांच्या मोगल्या वावरांत तांकां यशस्वी लाभूंक देवाला मागया त्या कुटुंबांतल्या देवादीन जाल्ल्या सर्व सदस्यांक प्रत्येक रितीन चाबो आर्मीक मेर्सी पास्कल नतालिया आणि सुनील या सद्याक शासनाचे शासनाचो विशय दी आणि निरंतर सुखभोगे हात तांकां मेळोवन देवाला मागया एक कोण या घरात वावर भेटयल्या घरा खातीर त्या सॅक्रिफायस केल्या आणि या घरात समाज जाणांनी दान आमकां हो केला त्या सर्व दानी बसत आणि तांच्या त्या सर्वांक बसत एक कोण आमी मौन करी मागया आमच्या बापा सगळींच्या तुझ्या बोलीचा तुझ्या संभाळून तुझ्या आमचं पडवला समजावी आणि आमचे सुऱ्या आमच्या तुझ्या कामावर आणि पवित्र कर आणि तुझी आज्ञा पाळून एक दिवस मी तांकां तयार केल्या निवासांत सुख भोगू क्रिस्ता आमच्या सुम्यावर मी तांकां भोग करे आज या नव्या घराचेर जो आशीर्वाद जाले त्या कुटुंबाच्या सगळ्यांचेर जी दया लागे तुकांचो पर्वसो आनी आसरो जावं ह्या घरांत येतना आनी भायर उतरतना तुकांचे संगत राव शेगी एक दीस तुज्या सगळींच्या घरांत बापा संगी पयलीं मेरे एक पडा सासणाचे सूख भोगूंक आमकां समेसा पळोवं कर त्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे
पाठवून जे 40 वर्सां पयलीं जातले ते आज आमच्या मद्याचा एकामेकाक केक कातरतात त्या केकीची रूच आनी घडसां सदांचाच्या जिवितांत आसूं दी म्हूण जावं दी आम्हा सर्वांचे बहीण आयरेन डिसोजा हांचो आज अपूर्बायेचो लग्नाचो माणिकोत्सव रुबी जुबली म्हणटा आमी 40 वर्सांचो लग्नाचो संभ्रम आज आमी आचरण करता आनी ह्या बागी सुवाळ्यार सोबीत घर तांच्या दोगांयचें नांव सांगता घालून दिल्लें तें जावन आसा जेमरी निवास हाचें उद्घाटन आशिर्वचन आनी उद्घाटन संभ्रमाचें जुबलेवाचें रास रास उल्हास पटयता आनी ह्या घरांत तुमी आसता जिवंक वेता आसतना देवाची दराल कृपे बेसावासंगी बऱ्या भलायकेचें सुखी संतोषाचें जिवीत फावो जावं दी म्हणून हांव मागतां हे कुटाम ल्हानशें कुटाम समजिंदा सडाव सगळ्यांक ह्या कुटुंबाची वळख आसतली बाबूजी आनी म्हजी भयण आयरीबाई हांगा ह्या जोड्याक देवान सोबीत तेगा भुरग्यांक फावो केला आनी ती जावन आसा तुमकां कळीत आसा रोशन अनिता आंबेंबाळच्या अनिता लागीं काजर जावन लॅरना सांगता जी येवन आसा ताच्या उपरांतलें आसा फ्लोरीन संपिगेंतल्या अनिला लागीं काजर जावन एलना सांगता ताचें जिवीत थंयसर जियेवन आसा आनी अकरेसो जावन आसा फादर मॅक्सिम प्रस्तुतो सांत जुजे सेमिनरींत प्राध्यापक जावन वावर पेटोवन आसा हे ल्हानशें आमदार बांदून हाडलां हांव चिंता त्या कश्टामध्ये आपल्या पतीने भुरग्यांक थंय तो विश्वासी रावला देखून आज हें सोबीत घर कितें ताणें चिंतिल्लें सोपलेलें आज तें पळोवंक फावो जाला ताच्या लग्नाच्या माणिकोत्सवा दिसा देखून बाबाजी तुका हांव अभिनंदन पाठयता शाबासकी म्हणटा देवाचेर तुजो अखंड देवाचेर तुजी अखंड पातयेनी आनी भावार्थ ताचे सांगता तुजे निरंतर प्रयत्न आनी श्रम आज तुजें कुटाम कितें जावंक पावला ताका साथ जावन आसा म्हजी भयण सादी कोणें म्हणटात आयरी गोरवां बरी म्हणून म्हळ्यार तितलें सादें वटपणो आनी जायत्यो संगती ताका कळयना पूण भोवजीक एक विश्वास
लोकांच्या संभ्रमाची दादोसक्याची गरज केली म्हणटा पद मॅक्सिमम केक असा आवलयता ती तुम्ही स्वीकार करच्या होते त्या कार्याचे अकरेचे प्रोग्राम जावन आसा देव बरें करूं म्हणून सांगचे आज दोडतो संभ्रम हो काय आमी चिंतून केल्लो संभ्रमच नाही देवानंच हे बाग आमकां फोवो केला म्हणून हांव चिंता आनीक आमच्या कुटुंबाक देवान वर्तें बेसांव दिला लागीं 2.5 वर्सां पयलें आमच्या घराचें काम आमी प्रारंभ केल्लें आनी त्या वेळा हो संभ्रम आयच्या दिसा आचरण करून आमकां फोवो जायत म्हणून आमी चिंतूंक ना पूण अचानक म्हणलें बरी 2.5 वर्सांनी आमचें घराचें काम कंप्लीट जाता आसतना पप्पा मम्मीचो जुबलेवाचें वरसी सांगत आयले आनी हो संभ्रम चलो एक घडी भर मुखार येवन म्हज्या पप्पा मम्मी जावन तुमी एक ल्हान गुलोवपाक येजरी म्हणून म्हजी कालती विनंती आसा आमचे विगारबाग मला देखबाब संतोष मेनेजेस दरसो ते घराचे आशीर्वचन करून गेल्यात तांकां हांव आमी तांकां दिवचो सदांच तुमचे जमे आसतले म्हणलेच आमचे कालते बातमे आमच्या हर एका कुटुंबांत आमकां मस्त सहकार आसा आमचे कुटुंबाचो बांद तो घट्ट आसा आमचे माम आसात ल्हान आसतना शिकपा वेळार त्या देखून तुमकां हांव आभारी आसा आमच्या घराक आनी एक बळादी काबो म्हणलें बरें म्हजो भाऊ म्हाका ल्हान आसतना शिकयलेली शिस्त हांगासर आसा मस्त संतोष म्हाका पळयता आसतना ते समय बोलून तुमच्या मोगान ती कोडयाळ जावन ह्या कार्यक्रमाक म्हण आयल्या हांव आनी हांवें लागपा ताच्या सर्व शिश्टांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा Lancy and Jacinta Mascarenas, Lancy Constructions, Derivai, Mr. Jerome Lobo and Iputamo, Angelo, Mr. Edwin and Mrs. Grace Udina, Angelo. Mr. Peter Fernandez, Angelo. Mr. Maurice and Jacinta Whitla. Cinta nggak serai dan panai kami suruh namun so kami cuklo. Mr. Dennis and Will Malmeda. Like untuk minggu kali ini. Mr. Felix and Daisy di Souza Asia. Mr. Rajesh dari mana? Rajesh Nekisho. Mesti dari si Jesse Bay yang saya rasa. Dari tentu memang karya mesti. Semoga nanti anda serang seraikan. आमच्या कुटुंबांत आनी थोडी जणां आसात आमी उपकार बाबूची सदांच आमकां सांगात दिवची त्या देखून ह्या घडये बाप्पू आनी मावशी म्हजी कल्लो बंडी मानेस सिरील आनी मॉल डिसोसा एक घडी भर मुखार येवचे
हाचे सगळे रांदप आमकां करूंक कुमक केल्या आमची आंटी मोगाची खंयचीय कार्यक्रम आसा जाल्यार ती आमच्या कुमकेक येता लिली आंटी एक घडी भर मुखार येवचे तुवें लिली आंटी येना लिली आंटी एक घडी भर शक्तीनगर गांवांत ती आयल्या तुमकां सदांच हर एक संदर्भार ती कुमक करची आमच्या ससराचा शे आणि एक म्हज्या बापूचे कुटुंब मानेस आंतोन आनीक मानेस तेंची सिलिया डिसोजा आनी तांचो सुपुत्र जॉर्ज डिसोजा सबार संदर्भान आमकां तो कुमक करता आनी तांकां मस्त आमकां जॉर्जीक मस्त हुस्को आनी हे पोटी कामां बदाडाचे काम सोडणी आमकां कुमक करतलो एक घडी भर जॉर्जी आंतोनमा आनी सिसर मावशे मुखार येवचे तुमी एक गुलाब स्वीकार करीचे मला विनंती करता आणि एक म्हजी मावशी आसा रिटा मावशी आनी कॅन घेवन कयताना बा हांगासर आसा जाल्यार हांगा मावशी आसा हांगा मावशी एक घडी भर मुखार येवचें तुवें कयताना बा आनी एक मावशी आनी एक म्हज्या पप्पाचो भाव आनी एक तर एका संदर्भान आमकां कुमक करची आमची आगय मारतो आगय मारता ती हांगासर आसा तर एका संदर्भात ती आमकां येता कुमक करूं त्या देखून आगय तुवें खंय आसल्यार हांगासर येयचें आनी हो ल्हानसो एक मान स्वीकार करीचे म्हणून विनंती करता Marta Di Souza Marta Di Souza kaya sa salari gadi po ngayon lagi Shaila sa tuyi mami chito ba sana एक गडी भर मम्मीच्या तर्फे तो मुखार घे म्हणजे आगायचे तो सुन असा घरचेच मेंबर होय हे सपोत सत्या आणि सत्याची मिसेस आणि आमचो आईचो कार्याचो गुरकार जावन आमचो फ्रेंड टेरेबलचो तो गाठरो बी घालता MC करता वासाई म्हणटा पेटी दिता वर जावन आयल्यार आपण सकड काम करता हांगा ताका खंयच्या खातीर आमी फूल दिवचें म्हाका कळीत ना पूण सकड उलोवपाक इतले पाकले आसात की तुका मस्त तालंत आसात म्हज्या हरी एका वापरान तूं म्हाका सांगा दिताय एक उलोव तुवें तेंकां कान घेवचें म्हणून विनंती करता सबार जाणांक सरासात उपकार एक घडी भर मुखार येवचें तुवें आनी आमकां मस्त सांगात दिला सहकार दिला बट म्हाज्या तर्फेन हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा आनीक मस्त वाड्याचे हांगासर आसात आमकां सांगात येवची गुरकार आमचो वाड्याचो जॉनी डिसोजा ताणें एक घडी भर मुखार येवचें आनी सकड वाड्याकारांच्या तर्फेन हो गुलाब तुवें स्विकार करीसय आनी आमच्या वाड्याक हो मान तुज्या तर्फेन तो पावोवन दी म्हणून हांव मागता आमचो वाड्याचो गुरकार जॉन क्रास्ता आनी आमचे वावर करूंक मस्त जाणांनी कुमक केला पत्रांचें काम केलां सिप्रियन डिसोजा मेस्तांचे जर तर तांणी आशा जाल्यार मुखार येवचें सिप्रियन डिसोजा आनी तसो पंगड सिप्रियन डिसोजा तसर आशा जाल्यार एक घडी भर मुखार येवचें सेंटरिंगाचें काम केल्लें महम्मद मालिकाना तांणी कोणी आशा जाल्यार एक घडी भर मुखार येवचें आनी कार्पेंटर आनी प्लास्टरिंगाचें काम केल्लें अबेल डिसोजा बातेरी अबेल डिसोजा
Tapi आमचं कुठ मासून तू सांगतो म्हणून सांगित त्यावेळेला हरी एका वावरात आपल्या सगळा तिथं कार्पेंटर आणि बागलांचे काम केले रोशन सुकुमार आणि गबुदई असं झालं रेगडी बनमुकार्यांचे इलेक्ट्रिशियनचे काम केले विन्सी डिसूजा नारांपाडी पेंटर गुनापाला मूड बिद्रे फॅब्रिकेशनचे काम केले शारद पेरला पॉलिश रुकाचे केले मोहन आणि आमकां दिसपड ते वावर करून कुमाव करचे आमचे शेजारी अशात मॅथ्यू डिसूजा शांती पडला मुखारी आमचे तवे गडीभर सत्यराज मॅथ्यू डिसूजा सत्यराज विन्सी रोसेरियो लॉरेन्स पातेरी डेनिस बसाड जॉर्ज शांती पडला मार्टिन पातेरी मार्टिन डिसूजा प्रवीण क्रास शांती पडला आणि चंद्रा निमाणे श्रवण केर करच्या पुढे हांव देव बरे करू म्हणचे न्ही पूण बरे मागचे म्हज्या बाबाक आनी गोनीक आनी लारानाक हें काम सुरू केल्ल्या तावन अजून म्हणसर सबार कस्त तांणी काडल्यात रोशन आनी अनिता लारांनी गडी बरोवनी मुखार येवचे ह्या घरा खातीर मस्त कस्त तांणी काडल्यात आमी मस्त सजेशनां दिल्यात थोडे थोडे जोर करचे ते समजावन आनी समजावन पूण म्हजो भाव खंयच्यागे पाटी उलयना कोण आयकी तो कितें सांगल्यार जायत म्हूण समज पाटी वेसो माय बरी तुजोय कधी कोण रोशन सगळें जबाबदारीकान येवन हें घराचें काम बऱ्यान ताणें पंगाक पायलां तर प्रत्येन एक कार्पेंटर रोशन आनी अनिता क्लॅरन हे गडी कुटुंबाचे सांदे तुम्ही मस्त वावर केला आयच्या दिसा आम्ही संतोष पावचो दीस सर्वेस्पर आमच्या बोमकाळ बाबा तुझ्या सर्व उदार देण्या बसतो तुका आम्ही अर्घ दिता प्रत्येक जावन आयच्या दिसा बसतो आणि ह्याच्या दिसांनी सर्व थोडो संभ्रम आचरण करूंक ह्या कुटुंबाच्या सर्व सद्यांक तुवें फोव केलाय बरें सुबीत करून तुज्या आशिर्वादान तुवें बदलाय आणि 40 वर्सांच्या लग्न जिविता बसोतून आणि ह्या कुटुंबा बसो तुका आज आमी अर्घ दिता आसतना तांच्या संतोषांत वांटेली जावंक आम्हा समेस्तांक तुवें हांगासर एकवटाय लायन आणि आमचेर तुजे आशिर्वाद वत आज तांच्या नांवान हांगासर तयार केल्ल्या ह्या जेवणांचेर तुजो आशिर्वाद घालना हे जेवण स्विकार करतले आम्हा समेस्तांचो एकवट बांद सदांच तूं राखून व्हरून आणि अशें आमचें जिवीत माया मोगाचें जावं आणि ह्या माया मोगाच्या जिविताद्वारे एक आदर्श क्रिस्ती कुटुंब बांदून हाडूंक तशेंच जेजू क्रिस्ता जिवंत क्रिस्ताक आमी समेस्तांनी साक्ष दिवंक आमकां तूं फोव करून तुजो आशिर्वाद ह्या जेवणाचेर आसून आणि आमच्या जिविताचेर आसून आमचें जिवीत तूं फळां बरीत कर सरपतीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन समेस्तांक जेवणाक उदक दिवचें मोगाचें न्हू हांगासर हजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक जेवणाक उदक दवरता समेस्तांक जेवणाक उदक दवरता त्या दिसा मुझे तुझे बाई मिलन झालेले त्या दिसा दोघांकी लग्नाच्या बांधांत बांधलेले घरच्यांनी तुझ्या तुका म्हज्या घरच्यांक ओपसिल्ले लावदा ते गाऊन लोकांनी अर्सी